go for surgery or remain as it is. म्हणजे कसलो टेर म्हणून डिस्क्राइब केला पाहिजे तो कसलो टेर म्हणून डिस्क्राइब ACL टेर कार्टिलेज न्ही तुमची वय कितली म्हणजे तो एंटीरियर क्रुसिएट लिगामेंट कंप्लीट टेर. अच्छा आणि तुमचे एज कितें 42. अच्छा कितें काम करता हांव ज्युनियर इंजिनियर. अच्छा म्हाका सांगा हे तुमकां हो हांगा खूब दुखता म्हणजे वॉट इज युअर स्टेटस चलपाक जायना बाबा बायक स्टार्ट मारपाक जायना वॉट इज युअर म्हणजे एक्झॅक्टली कितें पोझिशन आसा सध्या. या पोझिशन इज नाव ऑलमोस्ट 1.5 months जाल्ले आसा. हय आणि आय एम एबल टू वॉक इन माय हाऊस. कामार वचूं शकता खेळू शकता चलू शकता धावू शकता ना ना. अच्छा तुमचो जो ACL म्हणटा पळय हो व्हेरी इम्पॉर्टंट लिगामेंट नी जॉयंटाचो आणि तुमच्या वयाचेर 42 वयाचेर तो जायच आमकां म्हणजे तेज्या शिवाय तुमी स्टेअरकेज आसता पळय क्लायमींग तुमकां डिफिकल्ट जातलें रनिंग डिफिकल्ट जातलें. आतां तुमी म्हणटले आमी रनिंग करना पण केन्ना केन्ना एमर्जन्सी आमकां रनिंग करचें पडटा कितें जालें जाल्यार. सो कन्सिडरींग ऑल दीस फॅक्टर्स म्हणजे तो लिगामेंट ब्रिंग्स अबाउट 60% स्टेबिलिटी टू द नी जॉयंट and we cannot live without it. बरोबर. सो म्हज्या हिशोबान तुमी तो रिपेर करून घेवंक जाय आनी ताका आफ्टर 1.5 year आमी ताका रिपेर म्हणना आमी ताका म्हणटा रिकन्स्ट्रक्शन. आमी ताका नवीन घालतले लिगामेंट आनी हो तुमी कोणी तुमच्या दोतोरान तुमकां एडवायस केला तो करेक्ट दिला एडवायस. आनी आर्थ्रोस्कोपीक ACL रिकन्स्ट्रक्शन इज अ गुड ऑपरेशन. तुम्ही वचून ते डॉक्टराक मेळा आणि तुमचो तो रिपेर करून घ्या रिकन्स्ट्रक्शन करून घ्या. अच्छा आता तो म्हणजे ताचो प्रश्न सोडला हांव मातसो होच प्रश्न एक्सटेंड करता वॉट यू मीन बाय रिकन्स्ट्रक्शन. आता तुमी म्हटलें की तो जो ऑलरेडी टेर जाल्लो आसा ताका तुमी रिकन्स्ट्रक्शन करतले थ्रू आर्थ्रोस्कोपी म्हणजे वॉट एक्झॅक्टली यू आर गोइंग टू डू. हय ते आता हो ACL लिगामेंट टेर जर जालो तो सुचर जायना. हय सो सुचरींग इज रिपेरिंग. अच्छा म्हणजे एंड टू एंड सुचर जर केले आमी हांगासरले एंड आनी ते एंड जाल्यार ताका म्हणटात रिपेर. पण हांगा तो रिपेर तसो जायना म्हण आमी तो सगळोच न्यू घालता. म्हण आमी एक स्पेशल टॅक्नीक आसता ताका वेर वी टेक एक टेंडन ग्राफ्ट म्हण घेता ताका एक लूप लायता एक सायडीन. अच्छा म्हणजे हो टेंडन खंयच्यान घेता. हो टेंडन आमी पेशंटाचो थायचो घेता. अच्छा हय आनी ताका बेसिकली दीस रिक्वायर्स 2 ऑपरेशन्स ना सिंगल ऑपरेशन. अच्छा इन सिंगल ऑपरेशन आमी त्याच आर्थ्रोस्कोपी सायटांतल्यानच सकयल वचून तो टेंडन घेता. ही एक बरी टॅक्नीक आणि तो लूप लायता आमी एक एंडो बटन म्हणून तो एक सायडीन फिक्स करता आणि दुसऱ्या सायडीन बायोस्क्रू म्हणल्यार बायोस्क्रू इज अ न्यू टॅक्नीक अगेन. इट गेट्स एब्झॉर्ब तो स्क्रू काडचे बी पडना. अच्छा इट इज अ परमनंट इम्प्लांट इन द बॉडी. सो दिस टायप ऑफ म्हणजे निवर थिंग्स हांवें सुरवातीकच म्हणलें की गोवा मेडिकल कॉलेज इज अ हॅपनिंग प्लेस तशें लॉट ऑफ नव्यो नव्यो गजाली जायत आसतात. मातसो डॉक्टर आतां तुमी मोर दॅन 1000 हिप जॉयंट नी जॉयंट रिप्लेसमेंट्स केले. आतां तुमी हें करत आसतना सुद्दां नाविन्याची कितें तरी झलक येवची किंवा नवें कितें तरी एक्सपेरिमेंट करून पळोवचें किंवा ताचो लोकांक फायदो जावचो किंवा अशा पद्दतीन कितें तुमी यू हॅव ट्रायड एनीथींग. आमी म्हणजे स्पेशली आय आस्किंग बाबा तुमचे ज्याचे इंटरनॅशनल जर्नल सुद्दां दखल घेतात किंवा नॅशनल जर्नल दखल घेतात अशें दखलपात्र अशें तुमचें कितें वैयक्तीक योगदान अशें विचारता. आमी अशे 2 तरी पब्लिकेशन्स केल्या नवीन हाजेर. आमकां एक 28 वर्साची पेशंट आयिल्लो विथ बॅड आर्थरायटीस. ह्या पेशंटाक रेग्युलर नी जॉयंट घातल्यार तो 20 वर्सां उरता म्हणजे तिका 48 परत दुसरो घालता. पण हाका आमी एक नवीन टॅक्नीक केली वीच इज नोन एज रोटेटिंग प्लॅटफॉर्म नी. ह्या नी जॉयंटाचो सर्वायवरशीप म्हणजे लायफ खूब लॉंग आसता. आनी हे ऑपरेशन आमचे बरें सक्सेसफूल जालें आनी पेशंट सामकी बरी आसा. गुड कॉंग्रॅच्युलेशन. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयला तो घेवया. हॅलो हां हां विचारात. हां विचारू. हॅलो डॉक्टर माझा जो लेफ्ट पाय आसा न्ही तो मातसो पेन जाता म्हाका खूब वेळ मातसो पेन जाता आनी मागीर सारको मुयेल्ल्या सारको जाता. खूब टायम जालो म्हाका प्रॉब्लेम जालो तातूंत. खंयचो पाय दावो उजवो. दावो दावो खंयच्यान दुखता तुमकां. पाय आसा न्ही आमचो पाय मातसो पेन जाता. अच्छा आनी मुयेता. आनी मुयेता मागीर सगळो मुयेता म्हणून सगळो पावत एकदां मुयेता म्हजे. बरें तुमच्या कमरान बी दुखता तुमकां. ना कमरान बीन तशें कांय ना दोतोर फक्त पांयाकूच म्हाजे प्रॉब्लेम आसा. दुखप आनी मुयावप ही गोष्ट म्हणजे
अ नर्व प्रॉब्लेम. म्हणजे हे नर्वाची शीर आसा ती खंय तरी प्रेस जाता. आतां ही खंय प्रेस जाता हे सांगपाक बट थाय जर दुखत जाल्यार ती चड करून तुमी प्रश्न विचारलो पळय तिका फाटीन दुखता हो रिलवंट प्रश्न. म्हणजे रिलवंट प्रश्न कितें की केन्नाय फाटीन जर डिस्क आसली स्लीप डिस्क आसली जाल्यार अशें जाता. आतां तिका हे जर खूब दीस जाले दुखता आनी मुयेता जाल्यार तिणें वचून एक फाटीचो एक्सरे करूंकूच जाय आनी लागलो जाल्यार तेजो एक MRI करूंक जाय. कित्याक म्हणजे ऍक्च्युअली डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार. करेक्ट. म्हणजे डॉक्टराक थंय मेळून तांच्या सल्ल्यानुसार तिणें तें करूंक जाय आनी ताका ट्रिटमेंट आसा आनी ती कंप्लीट बरी जावंक शकता. अच्छा, म्हणजे ती रादर दॅन म्हणजे जस्ट सफरिंग किंवा पांय मुयेता किंवा दुखता अशें म्हणत रावनासतना तिने जर योग्य ट्रीटमेंट कॅन बी टेकन केअर ऑफ. डॉक्टर, बरेचशे प्रश्न आले, प्रश्नांची सरबत्ती चालू आसा. मातसो एक ल्हानसो विसव घेवया आनी परतून सुरू करूया. हॅलो दोतोर, ह्या कार्याचो उत्तरार्ध म्हणजे सेकंड हाफ आनी म्हजे बरोबर आसात गोंयचे नामनेचे हाडांचे तज्ञ दोतोर डॉक्टर शिवानंद बांदेकर. तुमचे जे प्रश्न आसात ते तुमच्यान आमकां हाडां विशीं विचारूं येता. प्रश्न विचारतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात, नाजाल्यार एक वेळ तुमचे फोन कनेक्शन बंद जातले. डॉक्टर, आमी खूब इंट्रस्टिंग अशे प्रश्नांची म्हणजे सरबत्ती चालू आशिल्ली आनी तुमी उत्तरांय दिताले. म्हाका सांग डॉक्टर, ल्हान भुरग्यांनी खंयचे कॉमन इलनेसीस आसता हाडांचे? ल्हान भुरग्यांक चडशे न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी म्हणजे आमी म्हणटात ताका न्यूट्रिशनल रिकेट्स, विटामीन D डेफिशियन्सी जाता आनी बर्थ डिफॉर्मिटीज आमी ताका कॉन्जेनायटल डिफॉर्म हे दोन कॉमनस्ट थिंग. एंड इन थर्ड ऑर्डर विल बी द इन्फेक्शन्स ऑफ द बोन. आमी चडशे कॉन्जेनायटल पळयता आनी तुमी म्हणटले आजच्या जमान्यात न्यूट्रिशनल आसता आनी हालींच्या हालींच आमी खूब न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सीज पळयता इन लो सोशियो इकॉनॉमीक आनी बिकॉज ऑफ दीज न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सीज सगळो स्केलेटन गेट्स डिफॉर्म्ड. अच्छा. सो ताका रायट टायमार बिकॉज दीस इज कंप्लिटली क्युरेबल अँड प्रिव्हेंटेबल कंडिशन. बरोबर. म्हणून काळजी घेवची पडटा. सो प्रिव्हेंटेबल इन द सेन्स मदर शूड टेक प्रॉपर डायट. मदर अँड चायल्ड ऑल्सो शूड बी गिवन प्रॉपर डायट. कित्याक ताका मिल्क हे ते सारके तातूंत लॉट ऑफ विटामीन D मेळटा. अच्छा. म्हणजे खूप फावट आमी म्हणटात दोतोर की आमच्या भुरगें चलना किंवा स्लो चलता किंवा ताका ते वेलस किंवा हे जे डिफॉर्मिटी ते मातशे थोडेशे हाचे विशीं एक्सप्लेन करून सांगात. एक कॉमन थिंग वेर भुरगे चलना टायमार म्हणजे सेरेब्रल पाल्सी म्हणटात ताका. ते मायलस्टोन्स आसता ते डिले जाता. आता ही सेरेब्रल पाल्सी इज अ डिफरंट टायप. तातूंत एक मायल्ड आसता ती कळना कित्याक चायल्ड लुक्स नॉर्मल. अच्छा. चायल्डाची IQ बरो आसता, इंटेलिजन्स सारकें आसता, हांसता सगळें बरोबर, चलपाच्या टायमार सारकें चलना. आनी हे कित्याक जाता की ताजे मसल्स आर लिटल हाय टोन, दे आर नॉट सपल मसल्स अँड दीस इज नोन एज अ मायल्ड सेरेब्रल पाल्सी. हे कॉमन. दुसरे कॉमन तुमी आतां म्हटले तशें की वारस जाता. अशें वारस आमी ताका ब्लॉन्ड्स डिजीज म्हणटा. म्हणजे अशें म्हणजे एक आर्च कशी हे म्हणटात आमी ताका कितें सांग बो लेग्स. बो लेग्स आर कॉमन. बो लेग्स आर व्हेरी कॉमन अँड तातूंत चडशे आपुणूच स्पॉन्टेनियसली करेक्शन येता. थोड्यांक जेनेटीक प्रिडिस्पोजिशन आसता, तांचे पेरंट्साक आसले म्हणून ते भुरगे तशे जाता. पण थोड्यांक विटामीन D डेफिशियन्सीन जाता आनी हे ब्लॉन्ड्स डिजीजाक तुमी एक 2-3 वर्सां कांय केलें ना सुद्दां जाल्यार जाता. मागीर ते 6 वर्सां म्हटल्यार ते पांय सरळ जावंक शकता. आतां जर तेजे आमी क्लासिफिकेशन फॉलो करता आनी त्या क्लासिफिकेशना मध्ये हायर ग्रेड असले बोले जाल्यार आमी रोखडेच करेक्टिव्ह फुटवेअर दिता. म्हणजे ते शूज करून दिता आनी ते घातल्यार भुरग्याचे कित्याक भुरग्याचो स्केलेटन इज फ्लेक्सिबल. अच्छा. तुम्ही कितें भायल्यान करेक्शन दिलें ते ऑटोमॅटिक इट गेट्स अलायन. म्हणजे जे भुरग्यांक अशे तरेचे दुयेंसां आसता किंवा डिजॉर्डर्स आसता तेच्या पालकांनी घरा कडेन रावनासतना योग्य वेळार योग्य त्या तज्ञ डॉक्टरांचें मार्गदर्शन घेतलें जाल्यार ही भुरगीं बरी जावंक शकता, नॉर्मल जावंक शकता. दॅट्स मोर इम्पॉर्टंट. डॉक्टर म्हाका सांगा, तुमी म्हटलें न्ही की डायटाचो, तर भुरग्यां खातीर खंयचो डायट तुमी रिकमेंड करतले? भुरग्यांक डायट म्हणजे न्यूट्रिशनल डायट जो आमी भुरग्यांक कितें आवडटा मिल्क. भुरग्यांक तूं आमचे भशेन हे मटन चिकन खा म्हटलें की जायना. बरोबर. तांकां जे डायट आवडटा इन दॅट यू शूड सी न्यूट्रिशनल. फ्रुट्स खायनात भुरगीं, भाजी पाले भाजी खायनात, ते सगळे तुमी एनकरेज करूंक जाय. बरोबर. आतां कशें जालां, आतां ट्रेंड ऑफ जंक फूड. तुमी थंय खंय आमचे कसले चिकन नांवां नाका डॉक्टर.
पण हे जे जंक फूड सो कॉल्ड एज फास्ट फूड हय. आणि तातूंतल्यान सुद्धा तरेतरेची दुयेंसांक आमी आमंत्रण दिता आसतले. कॅन यू जस्ट गिव अ ग्लिम्स ऑफ दॅट? वॉट आर द डिसऑर्डर्स विच आर लायकली टू अकर इन नियर फ्युचर? सी जंक फुडान चडशे अनवॉन्टेड हाजिनामोटो म्हणून ती वस्तू असता, तातून माल एब्झॉर्प्शन्स आर क्वायट कॉमन आणि इन लॉंग रन दे आर सपोज टू बी अ कार्सिनोजेक ऑल्सो. सो इट इज नॉट प्रूव्ड, पण देर आर स्टडीज पॉसिबिलिटी पॉसिबल. पण आय एम वरीड अबाउट माल एब्झॉर्प्शन. करेक्ट. अमुक विटामिन के जाय, विटामिन ए जाय, ती जर तुमची स्टमक एब्झॉर्ब झाली ना, त्याप्रमाणे विजन प्रॉब्लेम, विज्युअल विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर विजन. सो अशे गोष्टी घडू नका म्हणून हे जंक फुडा पासून मातशे आमी केअरफुल रावंक जाय. डॉक्टर, आमकां प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो. हा, प्रश्न विचारा. माझे न्हू फाटीचो कणो दुखता. तुम्ही काम कितें करता? तुमचें वय कितें? हाऊस वायफ. काम म्हटल्यार सध्या आता एक चड अशें काम म्हाजे कडेन जायना आनी ते हे केले काय म्हाजे न्हू सगळे जशे जॉयंट्स मागीर दुखता. फाटीन दुखपाक स्टार्ट जाले की सगळे जॉयंट्स दुखता. तुमची एज कितें? एज माझी 45. सी बेसिकली बेस्ट असं विचारता म्हणजे प्री डिस्पोजिशन असतं अशें म्हणून की तुमची ऑलरेडी महिन्याची पाळी येता की बंद जाल्या? ना आता बंद जाल्या. बंद जाल्या. थंयच्यान सुरू करा डॉक्टर. आता अशें आसा की ॲट 45 म्हणजे 45 वर्साचेर फाटीन दुखप म्हणून म्हाका दोनूच गोष्टी लक्षांत येता. एक म्हणजे ऑस्टिओआर्थरायटीस ऑफ द स्पायन, म्हणजे ते एजीर ते सुरू जाता. आतां आमी एक पेशंटाक आन्सर दिले. दुसरी गोष्ट ऑस्टिओपोरोसिस. आता ती जी सिम्पटम्स आसा दे फिट मोर इनटू ऑस्टिओपोरोसिस. कित्याक ती म्हणटा कितें, काम केलें फाटीन दुखता आनी हळूहळू मागीर बाकीचे जॉयंट्स दुखूंक लागता. ती जनरलायज्ड जेन्ना पेन येता then it has to be a generalized disease.